जेजू क्रिस्त ते भोवमुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार आमी समरमता. क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक गावदेते संडे ह्या गावदेते आयतार म्हूण वोलायतात. संतोष पावसो उल्हास करचो आयतार हो. संतोष पावा उल्हास करा म्हूण फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं उतरां आज आमकां उल्हासाच्या वातावरणांत फुडें आपयतात. आद्वेंत कालाची रीत हातूंत तिसरी वात पेटयता. ह्या वातीक शेफर्ड्स कॅन्डल ह्या गवळ्यांची वात म्हूण नांव जाता. म्हणजे गवळ्यांक खबर लाभली, साद्या लोकांक देव येता म्हणली खबर, आनी आज साद्या लोकां मुखांत्र संवसाराक सरस्पर येता म्हणले संदेश आयचे वचपा आमकां दितात. क्रिस्त शका तिसऱ्या आनी चवथ्या शतमानांत ह्या वेळार 40 दिसांची तयाराय चलताली. नव्यान क्रिस्तांव जातेल्यांक बरी दोतोन शिकोवन तयाराय चलताली. त्याच वेळार चिंताप आसलें आमी सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराय करता. नव्यान सोमी आमचे मदें येचें, पूण काळ गेल्ले बरीच आमचे मदें आतां देंवन आयिल्लें चिंतप जावन आसा. क्रिस्मसाचो उडास करचो म्हणजे जेसो आमी पयले फावटी संवसारी आयलो सोडवणदार जावन हाचो आमी संभ्रम करचो. देखून नतालां फेस्ताक तयाराय म्हणून आमी ह्या काळाक वलायता. आयचें पयलें वचप झेफानिया प्रवादींचें. झेफानिया प्रवादी येरेमिया प्रवादीच्या पयलें सादारणता क्रिस्तपूर्व 640 आसलो. आनी त्या वेळार जोशिया म्हणलो राय आसलो. त्या दळा सूर्य चंद्र नखेत्रांची पुजा चलताली. अन्य देवांची पुजा करून सगळो इस्रायल लोक देवातान पयस गेल्लो. आनी असल्या काळाचेर झेफानिया प्रवादी फुडें येता आनी तांकां एक संदेश दिता. संतोष पावा, उल्हास करा, कित्याक काळ लागीं पावला. तुमचे कश्ट पयस वेतले. सरस्पर देव तुमचे मदें येतलो आनी मुखार तुमी खंत करची गरज ना. तुमी बेजाराय पावची गरज ना, कित्याक सरस्पर देवच तुमचे मदें येवन वस्ती करता आनी संतोशाचो काळ तुमकां लागीं पावतलो म्हणलो संदेश तांकां दिता. सियोनाचे दुवे संतोष पाव, इस्रायला उल्हास कर, कित्याक तुजे कश्ट पयस गेल्यात. तुजेर कशेंच आनवार येवचे ना, कित्याक देव तुज्या मदें वस्ती करता. तो तुका राखतलो आनी सांबाळतलो. तुका खंत बेजाराय नाका असल्या उतरांनी तांकां उत्तेजीत करता आनी तांचे थंय नवो स्पिरीट हाडटा. ह्या पयल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळचें जाल्यार सांत पाऊल फिलिपिकारांक बरयिल्ल्या त्या पत्रांत तांकां सांगता, सोम्या थंय सदांच संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा, सोम्याचो काळ लागीं पावला. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, कित्याक सोमी तुमचे मदें येवचो आसा. असल्या उतरांनी तो तांकां उत्तेजीत करता. हरी एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. खंत हुस्को करिनाकात. सोम्याचें समाधान तुमचें तें सदांच तुमकां एकवटीत सांबाळटलें. देखून हांव तुमकां सांगता, सदांच तुमी संतोष पावा. असल्या उतरांनी सांत पावलो फिलिपिकारांक आपणाची दादोसकाय उसारता आनी तांचे ते नवो रूप हाडता. तशेंच आयच्या वांजेलांत लुकाचो वांजेल तो, त्या वांजेलांत जुआंव बावतिस्ता विशयांत परच्या आयतारा सांगल्ल्याचेरच फुडलें वचप आमकां आयकूंक मेळटा. सरस्पर येवचो आसा ताची वाट नीट करा. फातर करडा आनी जिणी बदला म्हणून परच्या आयतारा आमी आयकलें. पूण आज ही जिणी बदलची म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. कोणा कडेन 2 दगले आसात, तांतलो एक दगलो तो हेरांक दिवं दी. खाणा वरवे भशेन ती तशेंच कोणा कडेन चड आसा तें वांटून घेवन दी. आनी कोण सूख वसूल करता तो लेका वर्त सूख वसूल करना जावं. शिपाय कोणी आसा जाल्यार तो आपणाची पोड घेवन दादोशी जावं दी. हेरांचेर जुलूम करना जावं. हेरांतावन चड दुडू वसूल करना जावं. आनी सतानितीन तो सोलो असल्या उतरांनी आमकां लुकाच्या वांजेलांत स्नानीक दुआवन सांगल्लें आमकां आयकूंक मेळटा.
मगळ बाबा आनी भयणी, गोंयच्या सांगोळटांत श्रीमान डॉनाल्ड फर्नांडीस म्हणलो आपणाच्या कुटुंबा सांगाता जियेतो. कालच ताणें धाडिल्ल्या संदेशांत तो म्हणटा 4 वर्सां जालीं स्ट्रीट प्रॉविडन्स म्हणलें एक येवजण हांवें हातीन घेवन म्हाका आदार दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो आपणाच्या कुटुंबा सांगाता सांगोळडान जियेतालो. एकाच दिसांनी ताका एक स्फूर्ती आयली. हांवें म्हजे खातीरच जिवन कांय फायदो ना, हांवें हेरां खातीर जियोंक जाय, हेरां खातीर कितेंपणी करूंक जाय म्हणलें चिंतप ताचें तें आयलें. देखून ताणें ताचेर थंय आसलो एक फ्रिजर तो रस्त्याच्या बगलेन एका शॉपान दवरलो आनी थंयसर ताणें एक बोर्ड घालो, हांगासर दवरलें जेवण, कोणें जाल्यार ही गरज आसलेल्यांनी व्हरयेत म्हूण. देखून सबार लोकांनी हाडून तांच्या घरा उरलें जेवण आनी परत त्या फ्रिजरांत घालून दवरलें आनी थंयतान हेर लोक व्हरतालो. हें पळोवन दुसऱ्यांक स्फूर्ती आयली. हेणें तेणें खबर गेली आज ह्या 4 वर्सां उपरांत आख्ख्या गोंयांत 38 फ्रिजर आसात आनी ह्या 38 फ्रिजरांनी सदांच जेवण हाडून दवरतात. हॉटेलांत हांव काजारां फंक्शनांत हांव जेवण हाडून ह्या फ्रिजरांनी दवरतात आनी गरजेवंत आनी दुबळो लोक हाचेतान व्हरता. हजारो लोक दिसपडटे दुबळे हाचेतान जेवण जोडून घेतात. तेणे आसतना निर्गतिकांक पिडेस्तांक ओट्टू करून ताणें एक घर स्थापन केल्लें 4 वर्सां आदीं. आज थंयसरी 9 घरां आसात आनी 100 पिडेस्तांक थंयसर आसरो मेळटा. आज ताणें हाती घेतलेल्या योजनांतान दुबळ्यांक रावूंक वस्ती, मुस्तायकी नासलेल्या मुस्तायकी, भलायकी नासलेल्यांक शुश्रुशा, रस्ते देगेर पडून आसलेल्या भिकाऱ्यांक व्हरून तांची आरेक करून तांच्या ह्या आसऱ्यांनी दवरतात. हें सकट पळयत आसतना ताणें करचें बरें काम आज कितल्या उंचायेच्या स्थानाक पावलें पळया. असलेंच काम करूंक देव आमकां आपयता. आयच्या आपुणें जावन आसा सोम्याच्या येण्याक तयार करा म्हणटा आसतना फकत मागणें करचें मात्र न्ही. मागणें गरजेचें, आमची तयाराय गरजेची, आत्मीक तयाराय. पूण सांगातच आमकां जो बावतिस्तान सांगलीं उतरां कोणा कडेन 2 दोगले आसात 1 दोगलो दिवंक सांगता. तशेंच तो म्हणटा कोणा कडेन जेवण खाण चड आसा तें वांटून घेवंक शकता. आमच्या जिवितांत कितें चड आसा तें हेरां तें वांटून आमी घेतलें जाल्यार सोमेच्या येण्याक राज रस्तो आमी तयार केल्ले बरी जाता. जेन्ना आमी असलीं बरीं कामां करता निजायकी आमी सोम्याचेंच काम ह्या संवसारी मुंदरिता. मेस्सिया सोडवणदार येता आसतना कितें जातलें असलें जायतें चिंतप आसूंक पुरो. जर तर आमी कोणायकी आदार दिता जाल्यार निजायकी तांचे मदें क्रिस्त आयिल्ले बरी तांकां भोगता. पोलानो एकलो दुबळो भुरगो एक वॉट्सॅपार धाडिल्ली मॅसेज ती थंयसर कितें म्हळ्यार हो दुबळो भुरगो रस्त्याच्या देगेर रावून भीक मागतालो आनी हें विकतालो, आपणात आसल्यो थोड्यो वस्तू विकतालो. आनी हें पोलानो एकलो मनीस एक ऑफिसर तेणें पाशार जातालो पळयता. खरकटें वोत रस्तो उण आसलो, ताच्या पांयांक मोचे नासले आनी तो पांय वयर सकल करून आपणाच्या पांयाची उब उणी करून एक वस्तू हेरांक विकून आपणाची दिसपडती पोट जोडतालो. हें पळोवन ताका बेजाराय भोगली. ह्या भुरग्याक हांव मोचे हाडून दिता म्हूण दुसऱ्याच दिसा ताणें वचून शॉपांतान बरें नवे मोचे हाडून ताका दिले. त्या मनशान मोचे त्या भुरग्यान मोचे पांयांक घाले आनी म्हणलें तूं देव गी. त्या धाडो तो म्हणलो हांव देव न्ही तर तूं देवाचो भाव गी. कित्याक कालचेच दिसा हांव म्हाका देव मोचे दिता म्हूण सोपणेलो आनी आज तुवें हाडून दिलाय. निजायकी म्हाका देव सायिल्लें बरी जालें. जेन्ना आमी दुबळ्यांक आदार दिता, गरजेवंतांक पावता, जेन्ना आमी असलें बरें काम करता निजायकी आमी क्रिस्तच आयिल्ले बरी हे लोकांक भोगता. पळया स्नानीक जुवावन असलो संदेश लोकां थंय वांटतना स्नानीक जुवांक उल्लेख करून लोक म्हणालो तूं आमचे मदें येवंचो मेस्सिया गी. ताणें कडाखंडीत सांगलें आपूण मेस्सिया न्ही, आपूण बसयलेलो सोडवणदार न्ही, हांव फकत एक आरण्यांत बोब मारचो ताळो. हांव तुमकां भोवतीन दिता फकत उदकान, पूण म्हज्या उपरांत जो येता तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बावतिस्म पवित्र स्नान दितलो. ताच्या बागून ताच्या पांयाचे मोचेचे बांद सुटोवंक समेत हांव फावो न्ही असल्या उतरांनी
सोम्याची ग्रेस्त गाय येतल्या सोडवणदाराची ग्रेस्त गाय तो तांकां सांगता, पळया हांवें आनी तुवें कितें करी जाय, जेन्ना आमी असलीं बरीं कामां ह्या संवसारी करता आसतना न्ही की लोक आमकां व्हडा नांवान आपोवंक पुरो, लोक आमकां व्हडलीं व्हडलीं बिरुदां दिवंक पुरो, पूण हीं बिरुदां आमी घेवची न्ही. आमी फकत म्हणूंक जाय हांव एक सोम्याचो ताळो, हांव तें करतां म्हजे खातीर करना, हांव सोम्या खातीर करतां. सोमी जावन आसा व्हरतो तो देवाचो पूत ह्या संवसारी येवचो आसा, ताचें नांव तोर जावं असलें चिंताप आमचें तें आमी वाडयलें जाल्यार आनी सोम्या खातीरच आमचें जिवीत समर्पिलें जाल्यार न्ही की जुवांव बावतिस्तान केल्ले बरी आमी केल्ले बरी जाता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी आदवेंत काळाच्या ह्या तिसऱ्या आयतारा म्हणजे सोम्याच्या येण्याक आनीकी लागीं पावल्या. सोम्याचें येणें येवत आसतना आमचे ते उमेद आनी संतोश बरोवन येता. क्रिसमस लागीं आयले म्हणटा आसतना आमचे थंय भायली तयारी जायती सुरू जाता. आतांच क्रिसमसा उपरांत जायतीं काजारां, क्रिसमसा पयलें थोडे संभ्रम, अशें पुरो जायतीं मांडावळ आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाराक सगळ्यांनी आजून करनासा. कोवीड पिडा, ओमिक्रॉन आनी एक व्हायरस येता अशें पुरो चिंताप आमचे मदें आसल्यारय क्रिसमस आयलें म्हणटा आसतना भितरले भितर एका नमण्याची दादोसकाय आमचे ती आसा. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी ही आंतरीक दादोसकाय आमचेच थकी भोगच्या की आमच्या कुटुंबांत मात्र आमी भोगच्या की हेरांत तांची वांटून घेवचें भोव गरजेचें. कित्याक आज आमच्या बोंतणीच्या वातावरणांत ह्या कोविडाक लागून जायतो लोक कश्ट येता. थोड्या लोकांक काम ना, थोडे लोक पिडे शिडेंत वळवळतात, म्हातारे प्रायांत वळवळतात, एकसुरपणांत वळवळतात. असल्या मनशांक जर तर आमी आदार दिवंक फुडें सरल्या न्ही की ह्या आमच्या आदवेंताच्या काळार सोम्याच्या येण्याक राज रस्तो आमी तयार केल्ले बरें जाता. अशें करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. देखून आमी ह्या आदवेंत काळाची तिसरी वात पेटयता आसतना संतोश पावया, उल्हास करया. हर एकल्याच्या तोंडार एक नमण्याचो हांसो आसूंक जाय, हर एकल्याच्या मोतींत एका नमण्याची उमेद आसूंक जाय. सोमी जेजू क्रिस्त येता म्हणले दादोसकाय आमकां भोगोवंक जाय आनी ही दादोसकाय आमचेच थकी आमी दवरची न्ही, ही दादोसकाय हेरांतय आमी वांटून घेवंक जाय. देखून हो काळ निजायकी पळोवंक गेल्यार आदवेंताचो काळ आमी घेवच्यान संतोश पावचें न्ही, आमी दिवच्यान संतोश पावचें. हेरांतय आमी वांटून घेवच्यान संतोश पावचें. देखून कितल्या लोकांक हो आदवेंत काळांत आमी आमच्या संतोशांत वांटले जावंक आपोवणें दिता. तितल्या मापान क्रिसमसाचें फेस्त, नातालाचें फेस्त एक वर्तें फेस्त जावंक पावता. देखून असली दादोसकाय दिवंक हांव आनी तूं फुडें सरया आनी आदवेंताच्या काळार आमी आमकांच आयतीं करया. आमेन.